केपेच्या मोरपिल्लाच्या सरकारी इस्कॉलाची अवतिकाय या शाळेच्या पोकळ वाशेक गोवा 365 नदरेक हाडल्या उपरांत थळावी यंत्रणा जागी जाल्ली। आता ह्या शाळेचो प्रश्न जाग्यार पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तशेंच केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान खोशी उक्तायल्या। हे काम जाता तितले बेगीन करचे अशेंय ताणें मागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ते रेन्युवेशन असलेल्या गव्हर्मेंट हायस्कूल हे मोरपिल्ला। आज जो केपेचो MLA आसा एल्टन डिकॉस्टा यांनी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा एलोंग विथ पंचायत बॉडी आनीक तेणी बरें समाधान व्यक्त केला आनीक इवन तेणी गोवा 365 थँक्सूय म्हणले कडेन आसा कित्याक हे इस्कॉलाचे हायलायट आमी केल्ली म्हणून आनी त्याच बरोबर पयलीं कशी इस्कॉल आसली आनी आतां कशें काम चालू आसा हे तुमकां आमी दाखयतात आनी त्याच बरोबर इन्स्पेक्शन करतरेक जे करून जातरेक तेंचे व्ह्यू कितें आसात हेय आमी तुमकां दाखयतात। पयलींच आमकां भितर सरतना पंचायतीन आमकां थँक्स म्हणले कडेन आसा कित्याक काय म्हणलें जाल्यार की आमी हे हायलायट केले म्हणून आनी त्याच बरोबर हे काम मातशें फास्ट जावचें कित्याक स्लो आसा भुरग्यांक त्रास जातात खंय तरी शिकपाक हेय आपूण कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतलो अशें MLAन सांगले कडेन आसा आनीक त्याच बरोबर ह्या इस्कॉलाचो दर्जो वाडचो आनी हें इस्कॉल बरें जावचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा कित्याक ऑलरेडी हें इस्कॉल जे 100% रिजल्ट हाडटालो म्हूण 100% रिजल्ट हाडून हें इस्कॉल जें आसा हें सामकें मोडपाक गेल्लें केन्नाय कितेंय इन्सिडेंट जावपाक शकतालें तेज पयलीं हें काम करचें म्हणून ते मागताले म्हूण खंय तरी लास्ट CMान हें आयकलें जेन्ना भुरगीं इस्कॉलाची लोकांनी धाडपाचें बंद केलें आनी भायर रावले त्या टायमार खंय तरी ऑथॉरिटी येवन तेणी आपूण फालच्यान काम स्टार्ट करता म्हणून सांगलें आनीक ह्या न्यू एकाडेमीक इयर स्टार्ट जातरेकच ह्या इस्कॉलाचे हात घातले कडेन आसा। हायस्कूल आमगेले मोरपिल्ला आनी चलता बट आमकां दिसता मातशें बेगीन जावचें आनी कॉन्ट्रॅक्टर आतां उलयतो आमी आनी मातशें जातलें बेगीन जावपाक दिसता बट कितें जालां पावसा पयलीं स्टार्ट केलें आतां ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले काम स्लो आहा बट आमी कॉन्ट्रॅक्टर उलोवन मातशें स्पीड वाडोवपाक आनी कित्याक भुरग्यांक त्रास जाताय सकाळ बसून आहाय अर्दन भुरगे क्लासरूम आतां पंचायत फॅन इनफ आहा ते हॉलूय दिवपाक तांकां थिंग शिफ्ट करपाक भुरग्यांक सो जातलें बेगीन जावचें म्हूण आनी भुरग्यांक सुविधा मेळची म्हण सामकी मागणी आहा। सध्या वयर धापून घेतला तेजेर वयलें काम जालां रुफींग शीट्स घायलो हांवें आतां भितर इंटरनल काम चालू आहा 3 क्लासरूम हातीन येयले मागीर ग्राउंड फ्लोर हातीन घेतले मागीर टॉयलेट ब्लॉक्स हायत हातीन घेतले सो आख्खें इस्कॉल एक्चुअली इस्कॉला परिस्थिती एकदम सारकी वायट आसली तुका तरी खबर आहा म्हणटरी आतां सरकारान हितून दखल घेवन पंचायती आदारान सरपंच डेप्युटी सरपंच पंचायत आदारान आमी सरकाराक मागणी घायली आनी डिपार्टमेंटान आनी सरकारान म्हाका दिसता हेचेर आतां जायत वर्सांनी बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटे भशेन एटलीस्ट आतां तरी नदरगान काम आमगेले केप्यांच्या मतदारसंघ काम असला काम तरी मुखार वयतले। ह्याच इस्कॉलांत तुमी शिकले कितें दिसता तुका आज खूप तेन्ना परिस्थिती जर पळयली खरेंच वायट दिसतालें आनी आमी मुद्दम उल्लेख करता की 8 वर्सां 100% रिजल्ट येवन सुद्दां सरकारान नजरे वचून हें खरें म्हळ्यार पयल्या वर्साक 100% रिजल्ट येयले तेन्ना काम सुरू जावपाक जाय आशिल्लें पूण एक उद्देश आसा आमच्या आमदाराचो केपें नंबर 1 करपाचो म्हळ्यार उमेद इतल्या खातीर जाता ज्या जाग्यार ते वता आनी हांव सदां म्हणटा पळय नाल्ल फक्त कमी आनी काम चड करून घेता ताजेंच उदाहरण आयज हांगा हॉलान आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे वॉटर हार्वेस्टिंगाचे प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामा आयल्यात थंय वचचे पयलीं स्कुलाक काम कशें चलता हें पळोवपाची जी तेजी उमेद आसा तेजी जी थर्स्ट आसा ती तांणी आमच्या आमदार एल्टन डिकॉस्टा सरान दाखोवन दिल्ली आसा। आज कशी काम चलता आज सध्या काम चालू आसा सरान तसो सर आमचो केपे आमदार येता आसा एल्टन डिकॉस्टाचो ते काम स्टार्ट जाल्लें आसा तें ह्या म्हयन्यान बेगीन जावपाक जाय अशें सरा कडेन मागणी करता। ओके आज तुम्ही इन्स्पेक्शन केलां तें काम चालू आसा न्ही सर म्हणटकीर हेचे पयलीं ह्या इस्कॉला परिस्थिती कितें आसा परिस्थिती साम डेंजर आसली सर केन्ना पडत ना पडत तें कांय कळना आसलेलें सरान सगळ्या लोकांनी आवाज केन्ना बेगीन स्टार्ट काम जालें सध्या काम चालू चालू आसा। आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।